बुशुगे कांदोलीम इव्हेंट काबार कोन दुसरे दीस आमची तिने बरो एक पेजात ब्रेकफास्ट खावपा. पेजात ब्रेकफास्ट म्हळ्यार कितें रिसोयसीस क्रॉकेट बीफ रोल हे सगळें. कांदोलीमसून म्हापसा आनी म्हापसासून सोदता आम पावली तिवीन मोनालिजा कॅफे जी चलयता एक कपल पीटर आनी मोनिका. आमगे स्नॅक्स एशनू पयलीं आमी बेबीगे स्नॅक रेडी करून ते खावपा पडटा ना जाल्यार मागीर ते आम खावपा दिना. किचनान आमगे स्नॅक्स रेडी जाताले आनी हिंग अंकल आमकां कॅफे खबर सांगतालो. मोनिकान आमकां स्पेशल चाव प्रिपेअर केली विथ बीफ चॉप क्रॉकेट रिसोयसीस चिकन फोल्ड. जे भाशेन आमी आमगे भाटा जाग माग कोताय ते भाशेन बुशू हिंग आपण कित हातोलें तें सगळें माग करून तुमकां दाखयता. स्नॅक्स वर व्हेरी टेस्टी बिकॉज दे वर प्रिपेअर्ड बाय मोनिका जेका ऑलरेडी अवॉर्ड मेळ्ळो आहा फॉर डिलिशियस फूड. म्हाका ऑर्डर प्लेस करपा जाय आसली आनी जरी तर तुमकां ऑर्डर प्लेस करपा जाय जाल्यार ती ऑर्डरूय घेताय. कॅफे बरी तुका कोजी फिलिंग दिता आनी ती डिझायन केल्या पिटरान. हे प्लेसीर पावत म्हळ्यार ऑलरेडी 11:30 जाल्ली तेका लागून आमगे स्नॅक्स सुसेगात हाताली. ती चिकन काफ्रेल चिकन शाकुती पुलाव फ्रायड रायस रोस आमलेट कोताय तेका लागून जेवणा ऑर्डर हिंगा दिली. जेवण रेडी जात म्हळ्यार वी गॉट टू नो अबाउट पीटर एंड मोनिका एंड देयर स्टोरीज. ब्रो तू एक पाटोरी तेंगे रोस आमलेट ट्राय करपाकू जाय. इतू तेंगे बरो रोस आमलेट की एसो रोस आमलेट तुका आख्या म्हापसा तिमी मेळपाना हुंयच मेळपाना. ए सायडी हांव रोस आमलेटी पेट दित म्हळ्यार ते सायडीन बुशू आपणा गेलो पुलाव चिकन शाकुती चिकन काफ्रेल आनी सालाद खावपा लागले. जे भाशेन तें जेवण जेताले न्हू तेजे म्हाका कळ्ळें की हांवें जेवण मिस कोता तेका लागून हें जेवण हांवें म्हाका पार्सल वयलें रातिको खावपा. रातिको बाप्पागे फ्रूट सलाड आयस्क्रीम खावपा जाल्यार दिसा जेवण हांव हिंगासो जेतलो. बाय बाय, बिझी जागे.